धर्म आसा तांकां झगडचे पडटले, ताका डिवायड अँड रूल आमी जेका म्हणटा. आणि हांची सुरवात जाली 1935 सालासून. हे सगळे खबर आसून त्या वेळाचेर गांधीजीन सांगले पंडित नेहरू की बाबासाहेबांक ड्राफ्टिंग कमिटीचेर हाडपाक जाय. अशा रितीन हे संविधान बरोवन बाबासाहेबान ह्या देशाक एक नवी दिशा दिली. ह्या देशान प्रत्येक मनशाक एक वोट, जावं तो पैसेकार असो, जावं तो गरीब असो, जावं तो कामगार असो. आणि म्हणून लोकशाही आयज मेरेन टिकली. असे हे बहुआयामी व्यक्तिमत्व बाबासाहेब आंबेडकर कामगार नेते आशिल्ले. पयलीं कामगाराचो जो वर्किंग आवर आशिल्लो तो 12 आसलो. 12सून 8 हाडपाक हांचे कार्य. महिलां खातीर महिलांक समान अधिकार मेळचो, सामाजिक आर्थीक सगळ्या बाबतीन इक्वॅलिटी जेका म्हणटा फंडामेंटल रायट करून दवरले. अशें हे संविधान आमकां दिले. आणि ह्या सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राज्य हे फुडें व्हरचे हे कार्य काँग्रेसीन कित्येक वर्सां केलें. म्हाका ह्या सोहळ्याचेर 2 शब्द उलोवंक दिल्या बद्दल हांव आयोजकांचे आभार मानता. थँक्यू. धन्यवाद. आम्ही हांगासर शंभूभाऊ बांदेकरांचो तांची वाट पळयता आसतली. फुलांनी स्वागत उरलां आमचें. आमी शंभूभाऊ बांदेकरांची वाट पळयत आसतली. पूण तो शंभूभाऊ बांदेकर येवं म्हणसर आमी फुलांनी स्वागत करूया. अंजली निंबाळकर हांचे स्वागत करतले दामोदर दाबोळकर. AICC सेक्रेटरी आणि को इन्चार्ज गोवाडे. अमित पाटकर सरांचे स्वागत करतले चंदन मांद्रेकर. युरी अलिमाव सरांचे स्वागत करतले परेश पानकर. कॅप्टन विरियस फर्नांडीस सरांचे स्वागत करतले मोली डगामा सिल्वा. ॲडव्होकेट कार्लोस परेरा आमदार हळदोणा हांचे स्वागत करतले लिबी मडेरिया. एल्टन डिकोस्टा हांचे स्वागत करतले परत एकदा चंदन मांद्रेकर. जिल्हा अध्यक्ष उत्तर गोवा वीरेंद्र शिरोडकर हांचे स्वागत करतले परत एकदा परेश पानकर. दक्षिण गोवा अध्यक्ष सावियो डी सिल्वा हांचे स्वागत करतले चंदन मांद्रेकर. जिल्हा पंचायत सदस्य मिशेल रिबेलो हांचे स्वागत करतले मोलिये डगामा सिल्वा. मोली डगामा सिल्वा. शायनी ऑल्वेरा हांचे स्वागत करतले लिबी मडेरा. जुलियो फर्नांडीस हांचे स्वागत करतले परेश पानकर. महिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक्षा खलप हांचे स्वागत करतले चंदन मांद्रेकर. यूथ वर्किंग प्रेसिडेंट महेश नाडर हांचे स्वागत करतले परेश पानकर.
in the onslaught of the kind of the government that we have to face in today. Because if you look at it, what he faced in those days, the type of dictatorship, the type of autocracy, and the type of political harassment which they all went through, I think we are seeing history repeat itself. And we may need more Ambedkars to come forward to inspire the newer generation, to encourage the youth to stand with justice, equality, fraternity, and brotherhood in true spirit. So I urge that the Congress Party, which has always been the beacon of hope and light of the poor, the marginalized, the Congress Party has always stood with the common man. The Congress Party is a symbol of faith, is a symbol of hope, and Congress Party will guaranteed take this nation forward to once again redeem it into the days of glory which we need to get for our nation ahead. Jai Bhim, Jai Bharat. Thank you. आमदार एल्टन डिकोस्टा हांकां विनंती करता की तांणी आपले विचार व्यक्त करचे. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आनी देव बरी सांज जावं दिता. माचेरांतले मनीस डॉक्टर अंजली, आमचे काँग्रेस पार्टीचे प्रेसिडेंट बाबा अमित, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी, कॅप्टन दोतोर कालूस, डॉक्टर खलप, ZP मिशेल रिबेलो, नॉर्थ साऊथ गोवाचे प्रेसिडेंट काँग्रेसाचे, बाकीचे सगळे मनीस, प्रेस भाव, मोगाळ भाव भयणांदो. As we celebrate 134th birth anniversary of Dr. Ambedkar, म्हाका दिसता आमी आज गरज आसा आमी खंयचे दिशेन आमचो देश, आमची स्टेट खंयचे दिशेन वयता ती चड गरजेची. मोगाळ भाव भयणींनो, सगळे पार्टी फुडें आज सेलिब्रेट करता आसले डॉक्टराचे बर्थ एनिवर्सरी. बट एज अ पार्टी, एज अ काँग्रेस पार्टी, म्हाका दिसता आमची एज कार्यकर्ते आमची वेर वी आर हेडिंग टू ही दिशा जाणा जावपाची चड गरज आसा. आज फुडें आमचे प्रेस भाव हिंगा मुखार आसतले. दे हॅव अ फ्रिडम टू रायट. आमचे बाकीचे लोक, आमी सगळे सिटीजन्स, जे फ्रिडम जे बाबासाहेब आमकां दिलां ते आज बिकॉज ऑफ हिम वी आर हियर टुडे. आज हांव जर एक आमदार जालो जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या कॉन्स्टिट्युशन दिल्ल्या पासत आज हांव आमदारीक आहा. बट एज a Congress party, as a political party, we have to see where we stand. आणि आमी आमचे कार्य कितें तें जाणा जावपाची गरज आसा. मोगाळ भाव भयणींनो, आमी काँग्रेसाचे म्हाका दिसता कार्यकर्ते म्हण आज सगळे हिंगा एकठांय जाले. आनीक सांगूंक म्हाका दिसता एक उमेद येता की जितलीं वर्सां काँग्रेसांनी देशाची जेन्ना राज केलें आनी आजचें राज लास्ट 10-12 years जें राज चलता, देर इज लॉट ऑफ डिफरन्स. भरपूर अंतर आसा. आनीक आज गरज आसा एज अ पार्टी, एज अ काँग्रेस पार्टी, वी हॅव टू ऑल स्टँड टुगेदर. आज जायत्या देशान जावं ते देवाच्या, धर्माच्या, जातीच्या, कातीच्या नांवार वेगळोचार आसा. आनीक आमी खंय तरी एज अ MLA आय मायट बी लॅकिंग समवेर, हांव फाटीं पडलो आसतलो. एज अ कार्यकर्तो, एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री आमी खंय फाटीं पडले आसतले. मायट बी एज अ प्रेस भाव जे आमचे आसात खंय तरी, हांव म्हणटा हे प्रेस भाव न्हू, जायत्या देशांत जायते प्रेस चॅनल्स आसा ते फुडें खंय फाटीं पडले आसतले. दे आर लॅकिंग बिहायंड. जे देशा पासत आमी करपाक जाय तें आमी केल्लें ना. आज म्हाका दिसता आज जें कितें आसा तें मुखार आनी एक 5-10 वर्सान आमकां आज आमकां खबर ना आमी खंय पावताय ते. आमचे हे जे राज, जे सरकार जे करता, BJP सरकार जे राज करता ते आमकां नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 10 years वेर वील लीड अस वी डोंट नो. आमचे नेक्स्ट जे जनरेशन येता तांकां कसले त्रास, कसले तेंचे मुखार आडखळी येतल्यो त्यो आमकां खबर ना. आज गरज आसा आमी सगळ्यांनी एकवटान मुखार वचपाची गरज आसा. आनी जेन्ना म्हाका दिसता जें कॉन्स्टिट्युशन आमकां दिलां, हें जो ग्रेट कॉन्स्टिट्युशन आमच्या देशान आसा तें म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी एकूच पार्टी जी ही खरें परतान मुखार व्हरपाक शकता. नाल्यार तुमी नदर मारात, आमकां सगल्यांक जेन्ना तांकां राजकारण करपाक जाय, जेन्ना मतांची गरज आसा, आमकां देवाच्या, धर्माच्या, जातीच्या, कातीच्या नांवार आमकां डिवायड करतात. असलो देश, असले विचार आमकां जायो नाका ही आमी जाणा जावपाची गरज आसा.
जाय गोळे आज सगळे कडेन फंक्शनां पणजे येता जायते कडेन फंक्शनां चयलीं. आजीच हो उगडास करपाचो दोतोराचो उगडास करपाचो आज म्हाका दिसता हो आज दीस न्हू. एवरी इयर वर्साचे सगळे दीस आमी म्हाका दिसता ते विचारांनी मुखार वचपाची गरज आसा. म्हळ्यार आज आमी खंय खाटी पडल्यात. जायते जाण गोळे आपल्या पर्सनल गेनाक जाल्यार भिरांतीन लोकांचेर धमकी आसता हे विचारांक गोळे आमी उबे रावला. आमचो आवाज मुखार काडलो ना. बट आज म्हाका दिसता एज अ काँग्रेस पार्टी एज अ काँग्रेस वर्कर वी हॅव टू ऑल स्टँड टुगेदर. अदरवायज आमकां धोको आसा. आमचो नॅशनल आमचो लिडर बाब राहुल गांधी सदांच सांगता कॉन्स्टिट्युशनाचेर हे आतां बीजेपी सरकार आड येता म्हणून. वॉट वी कॅन डू एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ अ कंट्री वॉट वी कॅन डू दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता आज हे दिसाच्या दिसान म्हाका वी हॅव टू ऑल कम टुगेदर. आज एक वाव घेया की आमचें कॉन्स्टिट्युशन सांबाळपाक. अदरवायज इट वील बी टू लेट. लेट अस कीप ऑल आर डिफरन्सीस असायड. आनीक ना जाल्यार म्हाका दिसता नेक्स्ट 5 years 10 years आमकां वी वील बी इन अ व्हेरी टायट वॉट सिट्युएशन आय डोंट नो दॅट वी वील बी हेडिंग टू. सो लेट अस ऑल वर्क टुगेदर. जे आमचें कॉन्स्टिट्युशन दिलां जे आमचे हक आसा हे हकान आमी मुखार वचपाची गरज आसा. So let us take a pledge today that we all work together, keeping all our differences aside. कित्याक काँग्रेस ही जी अशी पार्टी आसा की आमकां सगळ्यांक एकचारान मुखार व्हरता. तितूंत वेगळोचार ना. देव वा धर्माच्या जातीच्या कातीचेर आमी केन्नाच वेगळोचार केल्लो ना. हे पार्टीन काँग्रेस पार्टीन केन्ना वेगळोचार केला. बट आज हें दिसती पडोन येता. सो वी शूड ऑल वर्क टुगेदर, टेक अ ग्रेट कंट्री अहेड. दॅट इज माय विश एंड आय फील दॅट ऑल ऑफ अस शूड विश दीस दॅट इतलीं वर्सां जे आमकां जे सुखान आमच्या देशांत रावपाक मेळ्ळां तशें आमच्या मुखारी फुडल्या पिळगेक रावपाक मेळचें असा आमचें हावेस आसा. हेच विचार घेवन आमी सगळे मुखार वतले म्हूण सजमता. आनी सगळ्यांक तूं आनीक पाटी काळजां मनसान देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद सर. हाच्या फुडें खासदार कॅप्टन विजयातो फर्नांडीस हांकां विनंती करता की तांणी आपले विचार व्यक्त करचे. आमची गोयची सेक्रेटरी इन्चार्ज डॉक्टर अंजली निंबलकर, आमचे काँग्रेसचे जीपीसीसी प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव, आमचे केपेचे MLA बाब बेल्टन डिकोस्टा, आल्दोनचे MLA ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा, आमची महिला प्रेसिडेंट आसा डॉक्टर खलप, आमचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब बिरेन शिरोडकर, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा, आमचे सगळे जे चेअरपर्सन आसा नांवां घेना आनी सगळे तुमी हांगा आयल्यात आयज सगळ्यांक येवकार नमस्कार. आमचे जे पयले उलोवन गेल्यात हांगा जावं ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकर, ॲडव्होकेट कार्लोस आनी आमचो MLA केपेंचो बाब बेल्टन डिकोस्टा, तांचे जे विचार तांणी मांडल्या. हांव चड टायम घेना. हांव तुमकां फक्त सांगता फ्रॉम अ पॉयंट ऑफ व्यू जे हांव आतां पार्लमेंटान जी लढाई चल्ल्या ती कशी इज अलायन टू द थॉट प्रोसेस ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. पयलें म्हळ्यार जे आमकां संविधान आयलां तातूंत प्रिएम्बलान बरयल्लें आसा इंडिया इज अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटीक रिपब्लीक. हे पळय बरयल्लें आसा. हे वाद विवाद जाता, ही लढाई पळय चालू आसा आख्ख्या देशांत हांचेर. हे सॉवरन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटीक रिपब्लीक हाका लागून झगडी जाल्ली आसा बीजेपी केल्यान पळय ती. तांकां ते मानून घेवंक जायना. आनी तातूंत बारीक तर आमी फुडें वचत जाल्यार जस्टीस, इक्वॉलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, हे तर बारीक पयशी जाल्यार त्या खातीर तुमी आनी आमी आयज ऑपोजिशनान आसून गोंया हांगा आयल्या. कोणाक भंय नासतना आमी हांगा आयल्या. दॅट इज वॉट हॅज बीन गॅरंटीड इन द कॉन्स्टिट्युशन. आनी हे जो सरकार आसा सेंटराक तांकां हे नाका. आनी ही लढाई आमची डेली पार्लमेंटान चालू आसता. जशें म्हणा पळय
संविधान जाचो आर्किटेक्ट वॉज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आणि ते काँग्रेस पार्टीन फुडें व्हेले, पावरान आशिल्ली तेन्नाचे पळय रूल पयशे आनी आतांचे रूल पयशे जाले. कितें जाता? दे मे हॅव बीन डिफरन्सीस ऑफ थॉट, बट जेन्ना पंडित जवाहरलाल नेहरू आमचो पयलो प्रधानमंत्री, ताका दिसलें आसतलें डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अशे स्थितीन वयर आयला, जशें आमचे ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान सांगला, फेसिंग द हार्डशीप, गरीबकायेसान वयर सरलो, द एट्रॉसिटीज ऑफ अनटचेबिलिटी, हे सगळे ताणें फेस करून फायनली बॅरिस्टर जालो, पॉलिटिक्सान आयलो, बारीक समाजाचो थॉट प्रोसेस फुडें व्हरपाक लागलो, तांचे रायट्स, तांकां जस्टीस दिवपाक फुडें आयलो. आनी मे बी दॅट वॉज द रिजन पंडित जवाहरलाल नेरून ताका ती एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली. आनी आमकां एक म्हणणी आसा, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स हिटिंग. 75 वर्सां जाली आयज पासून आमचे संविधान घट आसा. आयज तर आमचो भारत देश एक तर उरला काश्मीर टू कन्याकुमारी, डिफरंट रिलीजन, डिफरंट कल्चर, डिफरंट लँग्वेज, हे सगळे असूनय तर आमी एक फेविकॉल कशें आमकां घडोवन हाडला ते संविधान आमचें. बारीक पळया, हो पळय भाजपा सरकार पळय आसा दिल्ली, गोंया म्हण तूं पपेट सरकार आसा तांचो, पण दिल्ली पळय आसा, तुम्ही याद करा, तांकां हे पळय संविधान आसा, द थॉट प्रोसेस ऑफ बाबासाहेब आंबेडकर हो हांगासरलो नश्ट केल्लो जाय, तांकां नाका तो. आनी तुमी जर बारीक स्टडी करशात जाल्यार जेन्ना 2014च्यान एकूच तोंडांतले येताले भाजपा लिडरांचे, कितें म्हूण काँग्रेस मुक्त भारत म्हूण. कित्याक काँग्रेस इज स्टँडिंग बाय द थॉट प्रोसेस, टेकिंग फॉरवर्ड एंड द प्रोटेक्टर ऑफ संविधान. तांकां ते नाका, जो प्रोटेक्ट करता तांकांच काडून उडोवया. आमकां कितें दिसलें, हे तो म्हणटा काँग्रेसाक काडा. ना, देयर वॉज अ रिजन. टील काँग्रेस इज देयर, टील देन संविधान विल बी देयर, टील देन द कंट्री विल बी इंटॅक्ट. तो पळय कोण संविधान घट धरून फुडें वता ताकाच काडून उडोवया. दॅट इज नॉट पॉसिबल. आयज बीजेपी आणि तांचे पळय RSS पळय, तांचे लिडर आसा जे तांच्या आयडियोलॉजीचेर चलता, तांचो कितें एम आसा की वाद विवाद जावपाक जाय, झगडी जावपाक जाय लोकां मदें, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ कल्चर, इन द नेम ऑफ लँग्वेज. सावथाक पळय तांकां कशी दिसता लँग्वेजीचेर जेन्ना झगडी जाता पळय तेन्ना. आमच्या देशान कितले प्रॉब्लेम आसा, नौजवान लोक आसा, शिकुल्ले आसा, आवय बापायन कश्ट करून सॅक्रिफायस करून भुरग्यांक शिकयले, ग्रॅज्युएशन जाले, पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाले, आयज तांकां जॉब ना. सो देर इज एंगर, इन्फ्लेशन, म्हारगाय वाडलेली आसा. आयज लोकां कडेन 2 स्क्वेअर मील घेवपाक त्रास जाता, सगळे वाडलेले आसा. सो डायवर्ट करपाक कितें करया आमी, झगडी लावया. गोंयचे तुम्ही एक्झाम्पल घेशात सर, भाजपान कितलेय ट्राय तर केले, 33% वोट शेअर क्रॉस करून जायना. कितें करता, डिवायड करता, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ सो मेनी अदर फॅक्टर्स. आनी आमी आमचो लोक आसा पळय खूब फावट दे फॉल प्रे टू दिस टॅक्टीक. सो आमचो एज काँग्रेस वर्कर्स आमी एक डिसायड करा. हांव सदां एक वर्कर म्हणटा, काँग्रेसचो एक ल्हानसो सोल्जर. आमी ट्राय करपाक जाय तांकां एक्सपोज करपाक आणि लोकांमध्ये एक शिक्षण हाडपाक की बाबा लेट्स नॉट फॉल प्रे टू दिस फॉल्स टॅक्टिक्स ऑफ द बीजेपी टू डिवाइड द सोसायटी. त्या सायडीक आमचो पळय आसा एक दुस्मान कंट्री आसा, त्या सायडीक त्याच टायमार तांकांय फ्रीडम मेळुल्ले. खंय आसा ते, तांचे कडेन बाबासाहेब आंबेडकर नाशिल्लो संविधान बरोवपाक, तांचे ते पेपरारूच उरले. पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट. आणि आमचे पळय जे संविधान बरयले, डिस्पाइट वेरियस हर्डल्स, वेरियस प्रॉब्लेम्स, वेरियस अटेम्प्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल,
तरी पण आमचो देश घट आसा. सो हांव तुमचे कडेन एक विनंती करता, आमी काँग्रेस वर्कर्स आमी अलर्ट आसपाक जाय. जेन्ना एटीएम जातले झगडीं लावपाक, दॅट इज टू डायवर्ट. इतली जेन्ना आमी सांगली प्रॉब्लेमां आसा, इन्फ्लेशन जावं अनएम्प्लॉयमेंट जावं, ते डायवर्ट करपाक कितें करता सरकार? वक्फ बिल हाडटा आणि सांगता की वी आर द प्रोटेक्टर्स, वी हॅव सो मच टू डू फॉर द वेलफेअर ऑफ द पर्टिक्युलर कम्युनिटी. व ते कम्युनिटीच्या एकाय मनशाक तुम्ही तिकीट दिना इलेक्शनाच्या टायमार. वॉट वेलफेअर यू विल डू? आणि ते पास जातकूच दुसऱ्या दिसा प्लेस ऑफ रिलीजन ते मोडून उडयतात. म्हणजे इंटेन्शन कितें? लोकांमध्ये वाद विवाद जाता. दॅट इज द ओनली इंटेन्शन. सो हांव तुमचे कडेन परती एक विनंती करता, आमी एकवटान आनी बराबरी लोकांकूय एक करून आमी ही चाल पळय आसा आमची फुडें व्हरया आनी भाजपाची जितली पळय तांचे अटेम्प्ट्स आसतले डिवायड करपाक तांकां अनसक्सेसफूल करया. आनी म्हाका खात्री आसा आमी सगळे हातूंत सक्सेसफूल जातले म्हणून. देव बरें करूं. आता हांव मागता विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरिया लिमाव हांकां तांणी आपले विचार व्यक्त करचे. माचेर वचून आशिल्ले आमची AICCची सेक्रेटरी को इन्चार्ज डॉक्टर अंजलीताई निंबळकर, आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, आमचे केपेंचे आमदार आमचे ईस्ट बाब एल्टन डिकोस्टा, दुसरे दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस, बाब कार्लोस आल्वारीस, इतर सगळे फ्रंटल ऑर्गनायझेशनाचे अधिकारी, प्रतीक्षा, बाय मिशेल, बाब दिव्या कुमार, बाब नितीन, राजन बाब, अमरनाथ बाब, आमचे साबियो बाब, वीरेंद्र बाब, नौशद, दुसरे सगळे फ्रंटल ऑर्गनायझेशनाचे चीफ, म्हज्या मोगाळ भावनो भणिदो कापुडबाईच्या भुरग्यांनो, म्हाका दिसता सुरवातेक स्पीकर जायते उलयले आनीक संविधाना विरुद्ध खास करून आज जेन्ना आमी दोतोर बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती 134th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करपाक हिंगा आमी सगळे एकठांय झाले. आनीक जे स्पीकरान सांगला ते भाशेन साधारण काम नाशिल्ले, ज्या वेळार आमच्या देशांत रोखडोच जेन्ना आमचो पयलोच प्रधानमंत्री पंडित नेहरूजीन आनी काँग्रेस पक्षान एक डिसिजन घेतले आनी जेन्ना एक डिसिजन घेतले की आमचे हे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटीचे चेअरमॅन कोण जावचे म्हणून जायते स्क्रीनिंग जाले, पूण नो डाऊट आमचे दोतोर बाबासाहेब आंबेडकर वॉज वन ऑफ द हायली क्वॉलिफाईड पर्सन्स एट दॅट टाइम. एक बॅरिस्टर जालो, कोलंबिया युनिव्हर्सिटीन गेलो थ्रू अ स्कॉलरशीप, मागीर लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सान पोस्ट ग्रॅज्युएशन केले, जायते विचार तेगेले आशिल्ले आनी एक गरीब घरांतल्यान आयिल्लो त्रास काडून मुखार सरलोलो, ग्रास रूट देशांत जे प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी खास करून आमी सगळे तेका वी लुक एट हिम एज द लीडिंग लाईट ऑफ द स्ट्रगल अगेन्स्ट त्या वेळार इनडिस्क्रिमिनेशन आणि इनजस्टिस हे आमच्या देशांत त्या वेळार जाताले. आनीक खास करून बाबासाहेब आंबेडकराचो उल्लेख, ही वॉज अ चॅम्पियन ऑफ द लेस प्रिविलेज्ड. आनीक असलो मनीस, अ रेअर मॅन ऑफ करेज हू हॅड एम्ब्रेस्ड
Buddhism. One of the tallest political leader of the Congress party of our country, the first law minister. Anik सुरवातेक जेन्ना when he laid the constitution in the parliament, त्या वेळार जरी तो तुम्ही visual चयल्यार, the emotions, the way people anticipated it, the way people were waiting for it, and जी दिशा तेणे जी दिल्ली, म्हाका दिसता he will always be known as one of the India's greatest scholar and a person of towering intelligence. आज दोन उतरां सांगपाक खूब खुशालकाय भोगता, खास करून आमच्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक, बिकॉज वी हॅव टू सेलिब्रेट दिस मॅन. आनीक सुरवातेक जेन्ना उलयतना तीन तेगेले कोट, 3 famous quotes that Dr. Babasaheb Ambedkar said. पयलो कोट तो स्वराज म्हणटालो, I like the religion which teaches liberty, equality and fraternity. This was his belief. This was what he practiced. And whatever he preached, he practiced. आणि आयच्या काळाक म्हाका दिसता खूब खूब महत्वाचो हो उल्लेख हो दिस कोट. दुसरो तेलो कोट, the second quote that Babasaheb Ambedkar always quoted in many occasions, he said that the minorities in India have loyally accepted the rule of majority. It is for this majority to realize its duty not to discriminate the minorities. आज आमच्या गोंयांत, आमच्या देशांत या भाजपाच्या सरकारान कितलो प्रयत्न केला, कसलो प्रयत्न केला, धर्माच्या नावान, जातीच्या नावान, खातीच्या नावान राजकारण, कितले लोकांक डिवाइड करपाक, खास करून जेन्ना इलेक्शनां येता. आज गोंयकार भाव, आमची एक युनिक आयडेंटिटी आसा. वी हॅव अ युनिक आयडेंटिटी, खास करून वर्ल्ड वायड. We are a touristic state. We are in a financial crisis. आणि जेन्ना आज मायनिंग हाचो धंदो बंद जालोलो आसा, tourism is the only revenue that the state depends upon. But what message are we sending to the world? What message are we sending across the state? Today, Goa is known as the rape capital, murder capital. इतले आमची कम्युनल हार्मनी पाड घालपाक प्रयत्न चाललेले आसा आणि हेजो परिणाम डायरेक्ट उल्लेख आमच्या टुरिझमाच्या फिगराचेर जाला. However much Dr. Pramod Sawant and his entire cabinet might say that the numbers have increased, the fact is ये रीण हो ये दुयेंस जे 2005 4,500 कोटीचे आशिल्ले, आज रीण जोड जोड 40,000 कोटीचे आसा. आणि जे श्रीमान आसा हे लोक श्रीमान जायत आसा. दिस वॉज नॉट वॉट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर fought for. He wanted that every citizen had to have the right. पण खास करून आमचे शेतकार भाव, खास करून आमचे ओबीसीचे भाव, एससी एसटीचे भाव आजपासून आपल्या हक्कापासून झगडटा. भावनो भणिलो, तिसरो कोट जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, the third quote that he said was, if things go wrong under the new constitution, the reason will not be that we had a bad constitution. What we will have to say is the man was vile. A has a lot of relevance today. The way the Home Minister made a statement in the Parliament has to be condemned. Babasaheb Ambedkar is not only our fashion, it is in our passion, and we will fight
and we have to fight for the injustice today. खास करून ज्या पद्धतीन भावनो भयणीनो आमचे राजकारण मुखार चलता, the way you talk about defection, which itself is a crime, which itself is against the constitution, आमच्या संविधाना विरुद्ध. You look at the amount of defections. Yes, तुम्ही म्हणटले काँग्रेसाचे आमदार धांवता म्हणून, but who are the architect? Who are the engineers? Who are the producers? Who are the directors of these defections today? It is the Bharatiya Janata Party. For power, they can go to any extent. They have done this in 2017. 2017 या वर्साक the Congress head was the single largest party. I would not like to go into the numbers, but the way simultaneously defections were made, the way they basically can't face the opposition. And खास करून this is not part of our written in our constitution. I fail to understand why Dr. Pramod Sawant and this BJP government do not like the numbers to basically speak. Anyone जो पण कोण उलयता सरकारा विरुद्ध, he is either anti-national. It is sad today that writers, poets, people who fought for our liberation, people जे झगडले ओपिनियन पोला, जे लोक झगडले कोंकणी भाषा लागून, टुडे तेंगेले कलम, that pen is under a threat, and the entire state mechanism including the police and the administration support these. म्हाका दिसता नियाळ करपाक जाय भावनो भयणीनो. This is not a small offense. आज रेलेवन्स जरी तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे आमच्या देशाच्या हितान, द बिल्डिंग ऑफ द नेशन. Yes, the constitution was amended, but the constitution, the Congress party for instance 4 times was amended because of the state of Goa. Goa was a union territory. आणि आज आमका आमदार म्हणून, पंच म्हणून, सरपंच म्हणून जेन्ना आमचे पक्षाचे जावं बाप काकोडकर बाप, दुसरे दोतोर जागसिकेर यांका सगळ्यांक दिसले एक ओपिनियन पोल जावपाक जाय म्हणून, नाल्यार आमी महाराष्ट्रान मत जावपाचे. त्या वेळार काँग्रेस पक्ष आशिल्लो आमकां हो ओपिनियन पोल दिलो. आज स्टेटहूड दिली आमचे स्वर्गेस इंदिरा गांधीजीन, राजीव गांधीजीन. कोंकणी कॉन्स्टिट्यूशनाक घालपाक अमेंडमेंट जाले, पूण जो आनंद सिंग, जो कर्नाटकाचो बीजेपीचो आदलो मंत्री आशिल्लो, तो म्हणूंक लागलो 400 पार कोतले, जे पोके फार जाले हे 400 पार करून कॉन्स्टिट्यूशन बदलताले म्हणून सांगताले. Today, Dr. Babasaheb Ambedkar's idea of one India with multiple cultures, all brothers and sisters, one India, multiple languages, one India, multiple faiths, one India, multiple lifestyle, one India, multiple voices. Voices of what? Of dissent and expression. Today, if you raise your voice, you are anti-national. Activists, NGOs, they've been threatened, treated worse than terrorists. Why is this done? Why is this fear factor given? The Congress party never ever did what is happening today in the state of Goa. आणि आज बारीकशे जरी तो कार्टूनिस्ट, प्रेस भावईंग आहे, तांकां खबर आहा, they are the 4th pillar of democracy.
but there is directly an attack also on the press. They get a call, whatever press write on the paper, today people in power are questioning them. It is their right to write, but it is a sorry state of affairs when we talk about Dr. Ambedkar. What continues to ring in our ears, and today what he said, what Dr. Ambedkar said, that just a constitution will not give us good governance, but public vigilance is more important. And when we talk about public vigilance, as जावपाक जाय publicaचे participation. पण हे participate करपाक सोदिना, जो सरकारा पॉलिसीच्या विरुद्ध, जो मुखार, he is the father also of the Dalit community. तेणे तेगेले चिंतना हल्ले, जे जाव 33% reservation, rights for maternity for women, several other factors. Being the opposition should be a constructive opposition. त्या गावांत जेन्ना पयर एक AICC ची मीटिंग जाली, त्या वेळार सगळे आमचे देशाचे लीडर जावं बाब राहुल गांधीजी, खरगेजी, मॅडम सोनिया गांधीजी, हे सगळे आमचे खास नेता जे आशिल्ले, they have asked us that we have to work to protect the constitution. And when we say to protect the constitution, we have to protect what Dr. Babasaheb Ambedkar had preached for. Preached cast करून what is a critical issue is the communal harmony. And today the BJP is all out to destroy the ethos and the culture of India. This was not what India was known for. You see the way आज अनएम्प्लॉयमेंटाचो क्षेत्र आहा, भुरगे इतले बेकार आहा, गोंयांत जरी तर चयल्यार वयता थिंगा म्हारगाय. आज दोतोर प्रमोद सावंतान स्टेटमेंट केला अबाउट आंबेडकर भवन. 3 वर्सां जेन्ना आमी आमदार जाले, प्रत्येक विधानसभेत हो प्रश्न करता की इट इज अ डिमांड फॉर एन आंबेडकर भवन. Every year you look in the budget, there is a provision kept of 10 crores. And this is going day in, day out, it is progressing forward. आज खास करून हे आंबेडकर भवन जातले म्हणून ताणें सांगला. आनीक 6 म्हयन्या भितर जोमीन आता last time he said that the construction, last year he said construction will start. This year he says construction will start after 6 months. Land has been identified. So हे चोयल्यार कितले ते हे आंबेडकर भवन करपाक सिरियस आहा हे दाखोवन दिता. लास्टाक म्हाका दिसता हांव सांगपाक सोदता की वी एज काँग्रेस पार्टी वी हॅव टू स्टँड बाय द वर्च्यूज ऑफ Dr. Babasaheb Ambedkar, stand with the social, economically weaker section. म्हाका दिसता we should not look at them as only vote bank. All the political party looks at them as vote bank, but we should look how to empower them through policies, through when we come into power in 27, what should be the agenda, how we will be the voice of the weakest, of the minorities, the female gender, how this has consequences. I think प्रत्येक एक काँग्रेस कार्यकर्त्याची ही जिम्मेदारी आसा. We have to understand the BJP's agenda of Hindutva and Hinduism. हे खास करून जे पद्धतीन म्हाका दिसता this is a very very serious thing. आणि तिसरें, we need to spread आमचे जे ethics आसा of the Indian Constitution, जे बाप कॅप्टनान सांगला, इक्वॅलिटी, इक्विटी, लिबर्टी आणि जस्टिस.
These are things in the preamble. रावता कित्याक खास करून ह्या प्रोग्रामाक आमी हाजीर जाता एल्टनान सारकें सांगलां. वी शूड सेलिब्रेट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 365 days around the year. Practice what he preached. आनीक रावता की तुमचोय आदार आमकां मुखार आसतलो म्हणून आमकां हिंगा आपयन 2 उतरां दिवपाक बरो सोयेक आनी संदी दिली म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. भोवमानेस्त आदरणीय शंभूभाऊ बांदेकर आणि ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांगा हाजीर आसा. तांची आमी स्वागत करतले. शंभूभाऊ बांदेकर